हातात तुम्ही बघून गाठ बांधली तुम्ही सासनाची. 3 चिठी वाचून 2 काळजा एकटी करून दिवली पेटवली उजवाडाची. राबतो कुशीन काढून मोगाक वेंग तुम्ही मारून सदांकाळ पोशीच तुम्ही रावची. इगोचेन तुम्ही दोगांयनी वचून 7 साक्रामेंत तुम्ही जोडलो. वडिलाचे बेसांव तुम्ही घेवून नवो घोराबो तुम्ही घडून हाडलो. तुमचो एकवट दोळ्यांनी पळोवन सोयऱ्या दायऱ्याचो आवडोय वाडलो. मोग मोयपास तुम्ही सदांच काळजान दवरून रस्तो चोलाक तुम्ही फुडलो. गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक दोगांय फामिली सांगाताक व्हडल्या गोंयांत रावोंक गेलेली. मॅग्लिस्टर अनुमाव घेतलो वाटेर वोगीत चलतालो त्याच वाटेर एनन्सिया आनी जायतीं जाण आसलीं. नोदरेक नोदोर जाली एनन्सियान हाय म्हूण जाप केली. मॅग्लिस्टराची चिंतना घुसपोली. गेलोलो परत आयलो लुआनुलो मालो कुशीक वचोन दोगांय उलोयली. शेकी मॅग्लिस्टरान नंबर मागलो. फोकाणांनी दिना मुटले नंबर आपलो. जीव भितरल्यान उचांबोळ जालो. नंबर दितकूच सुस्कार सुटलो. नंबर घेवन 5 मिनटांनी फोन केलो. परत मेवूंक यो म्हणून आपूंक लागलो. परत गेले ते मोगान उलयताली. इतल्यान भयणीक सोदूंक भाव थंयसर पावलो. फेस्ताक सांगारा येवून मामींक दिले सांगून चेडू मेवलांक गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक. मामीन खोशी दाखयली वरसभर चोरयां भोंवली. वळखोन घेतले तुम्ही एकामेकांक. शेकी सगल्यांक घरच्यांक सांगले आडकोडना सिवील केले. तू काय वेले आपल्या सांगाता लंडना. दोगांय खुशाल आसात मोगान तुम्ही जियेतात तशींच उरोंक सासनाच्या सासना.